Ulasani, sorves porak wakanat sokля monchano, deva kayon kurak. Ulasani, sorves porak wakanat sokля monchano, deva kayon kurak. Sorves porachi seva kurak, anundantachi bukti kurak. Sot kita kawun bitur sorak, sonto saniyak deva mukar. Ulasani, sorves porak wakanat sokля monchano, deva kayon kurak. Ulasani, sorves porak wakanat sokля monchano, deva kayon kurak. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आयज 6 आयतार पास्काच्या काळाचो आनी आयज आमी मागुया संवसारांत बरेपण येवंक, शांती शिपडावंक, देवाचो आत्मो आमचे थंय जागोवंक, दुसऱ्यांक आमी आदाराची जावंक ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी देवाचें भोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बायगेन सदांच आंकवार बरी सगळ्या दिलतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. सगळीं बरोबर मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभव पसत आमी तुका पाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमकां जाय तें आमी मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या इंडियेंत आनी गोंयांत लेगून ह्यो कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस चडत आसात. हें वायट थंयसरूच थांबोन उरूंक आनीक चडो ना जावंक, वाडो ना जावंक आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, पुनर्जिवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलोलो आनी मोहिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो भासायला. आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या स्वताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक पुरगूट केलो. ताच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पडिल्लें देखून फिलीप पुरगुट्टालो तो संदेश पुरजेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेडे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कूळ आर जाल्लीं आनी थोटीं बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सामारियाच्या लोकान देवाची उतर मानून घेतले म्हूण जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआंवाक तांचेशीं धाडले. थंय पावले उपरांत बावाडत्यांचेर पवित्र आत्मो देवून तांणी मागणें केलें, कारण तांच्या मदल्या एकल्याचेर पुर्यान पवित्र आत्मो आजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुआंवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हणुया. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सबाब. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोनां गायता, तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां थोटाक करतात तसलीं. सबाब. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पलतडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. सबाब. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें केलें कितें तें वर्णितां. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. सबाब. प्रितुमे वेल्ल्या सोमेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. भाग्यान पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, क्रिस्त स्वामी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवंशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात धुलोबायेन आनी आधोर्मानान, नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोबें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जीं कोण तुमच्यो चाडयो करतात, आपलीं सगळीं बोगलांटां म्हूण समजून तीं लजेक सांपडटलीं.
आनी जर ही देवाची खोशी वाट करून सोंसचे परस बरें करून कश्ट भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सरशी पावोवंक तो एकेच फावटी पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सोयबा प्रमाणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचे वोडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी तो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां आनी तुमी जिवे आसतले. हांव म्हज्या बापा सवें आसां आनी तुमी म्हजे सवें आसात आनी हांव म्हजे सवें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आयची तिनूय वाचपां आमकां पवित्र आत्म्याची खबर सांगतात आनी भोव करून पयलें आनी तिसरें वाचप. तिसऱ्या वाचपांत आमकां म्हणजे शुभ वर्तमानांत जेजू पवित्र आत्म्याची स्पश्टपणी खबर सांगता. म्हज्या उपरांत एक तुमकां शारोती धाडटलो म्हूण सांगता आनी हो शारोती सगळें तुमकां शिकयतलो. तुमी मागतल्यात आनी तुमी घेतल्यात कित्याक हो शारोती तुमचे बरोबर आसतलो. तो म्हणल्यार पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो आसतना तांकां कसलीच भिरांत ना कित्याक जेजू आनी बाप पवित्र आत्म्या सांगाता तांचे भितर बिराड करतले, तांचे सांगाता आसतले आनी तांचो दर एकल्याचो मोग करतले हें जेजू सांगता. पयल्या वाचपांत होच पवित्र आत्मो कोण परी जायत्या लोकांचेर देंवलो तो आमकां दिश्टी पडटा आनी ती खबर म्हणल्यार फिलीप सामारियाच्या शारांत गेला. सामारिया जावन आसले आनी जुदेव जावन आसले एकामेकाचे दुस्मान. दे वर एथनिकली
रिलिजियसली कल्चरली दुसरे भाशेचे मनीस एकामेकाक सगळे हे सगळे भाशेच्यो डिफरन्सीस आसले. एकाच देवाक खरेपणी ते बसताले खरे, पूण तांची बोजप दुसरे भाशेन आसले. जुदेव कितें सांगता ते सामारियेकार मानून घेनासले. आनी आयज फिलीप थंयसर वेता आनी जेजूची खबर परगट्टा. आनी जेजूची खबर परगटल्या उपरांत हो सगलो लोक इजिली मानून घेता. सोंपेपणीन तांकां कांय डिफिकल्टी आसना. जुदेव सांगताले ते आयकूंक ते रेडी नासले, पूण हो जेजूची खबर सांगता फिलीप आनी ते रोखडेच मानून घेतात. कित्याक फिलिपा थंय पवित्र आत्मो आसलो. जे पवित्र आत्मो ताका शिकयतालो तेंच तो तांकां सांगतालो. आनी हे परी तो कितें उलयतालो तें पवित्र आत्म्या वरवीं जी खुणां विस्मितां तो करतालो तांचे वरवीं तो थिरायतालो. जें कितें तो तांकां सांगतालो तेच बरोबर मिलाग्री करुनूय हें देवाचें उतर तो थिरायतालो. देखून तांकां हें सोंपेपण जाता जेजूची ही जेजूची मॅसेज आसा ती घेवंक फिलिपा वरवीं. पूण तांचेर कोणाचेरूच पवित्र आत्मा येवंक ना अशें थंयसर मेळटा आमकां. आनी मागीर उपरांत पेद्रू आनी जुआंव येतात आनी तांचेर हात पाटयतात आनी मागीर तांचेर पवित्र आत्मो देंवता. ही हात पाटोवपाची एक खेरीत रीत भोव स्पेशल ती. कित्याक आमी पाद्रीच्या ऑर्डिनेशनाक वो डिकन जावं बिशप ताचेर ही हात पाटोवपाची रीत आसा. दुसऱ्याय साक्रामेंतांत आसा. हात पाटोवन कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमकां बोगसणें फावो जाता. हात पाटोवन पवित्र आत्मो थिरायता थिरावणेच्या संस्कारांत. तेच भाशेन दुसऱ्या साक्रामेंतांत ते हात पाटोवप ही भोव स्पेशल रीत. आनी मिसार आमी हात पाटयता जेन्ना पवित्र आत्मो वर्ड्स ऑफ कॉन्सेक्रेशन आमी म्हणटा, संस्कारनेची उतरां म्हणटा, तातूंत पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण पाद्री हात पाटयता आनी पवित्र आत्मो त्या देण्याचेर येवंक मागता. हे भाशेन ही हात पाटोवपाची खेरीत रीत थंयसर पवित्र आत्मो ताचे वरवीं देंवता हें आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. आनी तो सगलो लोक पवित्र आत्म्यान मागीर भरलो हें आमकां दिसून येता. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां खबर मेळटा की आमकां बागेवन पेद्रू सांगता ही भोव मोलादीक उतरां. तो म्हणटा, जर ही देवाची कुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोस दोग भोगल्यार अदीक बरें. आमी जायते पावटी चिंतता आमी बरें करुनूय जायते पावटी सोंसता. कित्याक तो म्हणटा मनशा सोयबा प्रमाणे जेजूचो जीव काडलो, पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. जे भाशेन जेजून निरपराधी आसुनूय जायते सोंसलें हें बागेवन पेद्रू आपल्या आयकोणाराक वो जांकां चीट तो बरयता तांकां सांगता की जेजून सोंसलें निरपराधी आसुनूय पूण आत्म्या प्रमाणे ताका जीव मेळ्ळो. जो जीव काडलोलो ताचो आत्म्या प्रमाणे परतून मेळ्ळो. तर आमकांय होच ताचो संदेश. जायते पावटी आमी सोंसता, बरें करुनूय सोंसता, त्या वेळार देखून ताच्या ह्या उतरांचो आमी उगडास धरुया. आनी हालींच घडणी आमी आयकले ह्या दिसांनी ती म्हणल्यार एक मनीस एक्टिविस्ट वॉल्टर लोबो म्हूण कालांगूटचो. हांव ताका पर्सनली वळखना, न्हय म्हूण हांव कालांगूट रावना, पूण जें आमकां सोशल मिडियाचेर दिसून येता तें आमी पळयता. ताणें एक व्हिडियो काडलेलो दाखोवंक कोण परी हें सगळें लॉकडावन आसतनाय लोक येता, कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारूंक ताणें आपलो ताळो उबारलो. आनी आमी पळयता ताका रोखडोच एरेस्ट केलो. ताकाच न्हय आनी जायते आसात एग्जाम्पल. गौरी लंकेश हाणें कितें वायट जाता, सरकार कितें वायट करता ताचेर एक आर्टिकल बरयल्लें, देखून तिकाय बीन शूट करून गुळी मारून मारली. हे भाशेन जायतें जाता. आनी हीं उतरां
घोडे सारकी भाग्योन पेद्रुची ही देवाची खुशी जाल्यार वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोस सोंसल्यार अदीक बरें. आमकांय बीन आतां जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटी घोडे मेळटले कितें वायट जाता ताचेर निशेध मारूंक. आनी निशेध मारतले जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले आसूंक जाय. आयची वाचपां पवित्र आत्म्याचेर उलयतात देखून आयज पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया. पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो कितें उलोवपाचें कितें उलोवपाचें न्हय, कोण परी आमी जियोवपाचें, कोण परी आमी देवा सवय बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या सवय जियोचें पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो. जेन्ना वायट संवसारांत जाता ताचेर निशेध मारूंक तो आमकां शिकयतलो. देखून आयज पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया. पवित्र आत्म्यान बरोवन हीं सगलीं सामार्यकारां पयल्या वाचपांत आमी जाणा सामार्यकारां देवा सरशीं परतून आयलीं, देवाक खरेपणी बसूंक पावलीं. तेच भाशेन हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया आनी आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी आनी एक फावटी उच्चारुया. सोत मानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आकवार मोरेतायन जल्मलो, पोंच बराकाल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदान जिवेन मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सबी भक्ताचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमी थोडी मागणी करतलो. आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फिलीप पुरगोट्टालो तो संदेश पुर्जेन एका मनान मानून घेतलो. आमच्या धर्माचे फुडारी पुरगोट्टात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पुर्जेन मानून घेवन त्या प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले बरेपण न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचे कोश्ट दोग सोंसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करता. आमी सगल्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळूंक आनी परी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. म्हजी ओळख दितलो. आमकां सगल्यांक जेजूची ओळख आसा खरी पूण ती दुसऱ्याक दिवंक आज म्हाका जेजूचो उलो हो संदेश हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारून ताची ओळख मोगाच्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्याक दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ह्या दिसांनी 10वी आनी 12वी तरणाटी परिक्षेक तयारी करतात. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तांची तयारी बरी जावंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. तशेंच आमच्यो टिचरी ऑनलायन भुरग्यांक शिकोवंक ह्या दिसांनी तांकां शिकोण मेळटा. ही शिकोण ऑनलायन तांणी घेवंक तांकां सोंपें जावंक तांकां आदार आनी भाशेन आमच्या भुरग्यांक जे नवे उपाय घेतात
ते उपायांतल्यान शिकप फाटीं उरो ना जावंक पूण ओदीक ओदीक मुखार वचूंक भुरग्याच्या बरेपणा खातीर सगळे सरकारान पावलां मारूंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. कोविड-19 ही पिडेंतलीं सगळीं बेगीनच मेकळी जावंक वखद मेळून ही पिडा नाच जावंक देवाच्या आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही थोडी मागणी आमी तुज्या हातीन उबारता. आमच्या काळजा मनात आसा ती मागणी स्विकार कर आनी ती शाती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवा उतो आमी घेतला ताका आमी स्वभाव दिला स्वभाव सावली जिविताचो मोगान केले पेटोरेचो बापा तुझे उतोर माता मोगा तुका जिवीत मुक्ता बापा तुझे उतोर माता मोगा तुका जिवीत मुक्ता. म्हज्या भावा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा आमच्या पातकाक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरून पुनर्जिवन जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण समोरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटून तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या सदस्याच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोवटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या विष्णू साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती, बागेवन झुजे तिचो पोती, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळमेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू जाणें आमकां शारोती पाठयला, तो म्हणल्यार पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. हे जेजूक आमी घेता
आणि ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जियेता ती आमी सगळीं सहभागी सगळ्या तुवें म्हजे भितर विशय म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेसू ह्या वेळार आमी तुका आमच्या तोंडान शेवंक जायना पूण एक खेरीत भाशेन तूं आमच्या काळजांत यो आमचे सगळें बिराड कर तुजो पवित्र आत्मा आमचे थंय जागोय आत्म्याची देणी आनी फळां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटात ते भाशेन कर. Papan tuzo mogu kelu to so tsam tso kelui tuve bapach mogan tu raului tu shi tsami tu jan rauche ik tu ji adnyam kam tu enam tso mo kelui to so tse kame katso ami adamo kurzo ik tu ji adnyam kam tu enam tso mo kelui to so tse kame katso ami adamo kurzo. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करूंक जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटले आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलो आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलो म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताचे बसावणे जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बरवाशान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù solo moga rostia, moga
रस्तो आमी दोरया पेल्या चाकरी जेसून गेली पेल्या चाकरी आमी गोरया शांती शिपडावन जेसू बोलो शांती शिपडावन आमी भोवया सगळी विवाद सोंपून आतां भावपोट वाडूक मोडपार घेवया